नमस्कार, पोळे प्रुडंट खबरो. गोवा सुरक्षा मंचाने शिवसेनेबरोबर युती केली म्हणून मगोची झाली वेचणुकेत दुर्दशा. सरकार स्थिर, काँग्रेसी वटेन वचना, सुदिनाची हेडोना विधाना. गोंयच्या मायनिंग स्कॅम सीबीआयक दिवपाचो पर्याय, मात सध्याना मुख्यमंत्री म्हणटा स्कॅम कॉम्प्लिकेटेड. एसआयटी सध्या उस्तिता. रिपोर्ट कितें येता तो पळोवया. गोंयकारांनी मनयले ईद उल फित्र. रमजानाचो पवित्र म्हयनो सोंपलो. ईदान सुटलो मुस्लिमाचो 30 दिसांचो रोजा. पळयात ईद उल फित्र. गोंयांत 1,80,000 लायटीच्या खांब्याचेर जुलय सोंपता म्हणल्यार एलईडी लायटी पेटपाक जाय, नाजाल्यार कॉन्ट्रात रद्द. वीज मंत्र्याची कॉन्ट्रॅक्टराक शिटकावणी. आनी रायबंदरा मोटार आनी मोटारसायकलीच्या एक्सिडेंटांत एकलो गेलो. धपक्या सरशी फाटल्यान बशिल्लो खोर्लेचो रोहन परब उदकांत बुडून मरण. खणगिणी दर्यांत नेवीचो स्टुडंट सोंपलो. गोवा सुरक्षा मंचाने शिवसेनेबरोबर युती केल्ल्यान मोगोक वेचणुकेत फटको बसलो अशें सुदीन ढवळीकार म्हणटा. आनंद शिरोडकाराचो भाव दिवचले काँग्रेसीचो उमेदवार जालो, मात आनंदान एका उतरान मोगोक सांगलें ना. आज तो मोगोचेर टिका करता. ती करपाचो ताका अधिकारच ना म्हणून सुदीन तापलो. सरकार खंय स्थिर आसा, काँग्रेसी वटेन कसोच वचचो ना अशेंय तो उलोवन दाखयता. तो हेडॉनात उलयतालो. एक प्रश्न असता की एक जर तात्विक धारणेचेर जर तुम्ही हे कॅम्पेन केल्ले जाल्यार लोकांनी मत मारली ना म्हणून तुम्ही तत्व सोडटा. आम्ही तत्व सोडना. आम्ही त्याच बरोबर म्हटलं मराठी आणि कोंकणी खातीर भरपूर काम करपाची धमक मगो पक्षात आसा आणि आम्ही काम करतले. ह्या दोन्ही भाशेचे संवर्धन करपा खातीर आम्ही एकत्रीत आहोत. हे राजकारण जावपाक शकना. हे राजकारण जावं शकना. राजकारणात लोकांचे मत अशें आसा की तुम्ही शिक्षणा कडेन हे राजकारण हाडून नाका. आणि शिक्षण हे कोंकणीत असो, मराठीत असो, इंग्लीश असो, आमकां जाय तें आमी घेतले. अशा लोकांनी आमकां मतदान केलें. नाजाल्यार गोंयचे लोकांनी जर कोंकणी मराठी खातीर मतदान केलें आमी भायर पडूं शकनाशिल्ले. वायलेस तांचे जे मनीस आसा, शिवसेना असो किंवा गोवा सुरक्षा मंच, तांचे जर मतां पळयत प्रत्येक मतदारसंघात पणजे सारक्या किंवा पणजेंत कितलेशेच लोक कोंकणीवादी आसा. बरोबर. ती मतां जर सुद्दां धरली 1,500 2,000 जाल्यार ती ताका पडपाक जाय आशिल्ली ना. मराठीवादी आसा, ती मतां धरली जाल्यार ती ताका पडपाक जाय आशिल्ली. ताका 500 मतां पडूना. आमी जर युती शिवाय गेल्ले जाल्यार बरो निकाल लागता. बरो क्रेडीट लोक आमकां दितले आशिल्ले अशें म्हाका दिसता. आज गोवा सुरक्षा मंच म्हणटा की तुमची डबल स्टँडर्ड्स इतली आसात मोगोची, त्या डबल स्टँडर्ड्साक लागून घात जालो. गोवा सुरक्षा मंचातले कोण कितें उलयले तें हांव नकळो, पूण हांव एक गजाल सांगता. आनंद शिरोडकराच्या तोंडांतल्यान हे शब्द आयल्या. आनंद शिरोडकराच्या तोंडांतल्यान हे शब्द शोभना, कारण ताजोच भाव काँग्रेसीचे तिकेटी बिचोलेत राविल्लो. हे ताणें आमकां क्लियर करपाक जाय आशिल्लें, तें ताणें केलें ना. तांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें तो भाव आसा आपलो, आपूण थंय करचो ना. आनी थंय आमी शेणले. ते म्हणटा कितें आमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसा. आमी आसाच आतां, पूण हाचो अर्थ ते अर्दे काँग्रेसी बरोबर आसा. तांची अर्दी हे काँग्रेसी बरोबर आसा. तुमकां चड डॅमेज कोणाक लागून जालो? आमकां दोन्ही लागून आमकां डॅमेज जालो. आमकां जी पारंपारीक मुस्लीम आनी कॅथलीक मतां आशिल्लीं फोंडे मतदारसंघात, दाबोळे मतदारसंघात, मागीर बिचोले मतदारसंघात आनी आमच्या प्रियोळ मतदारसंघात, शिरोडा मतदारसंघात ती आमची डॅमेज जाली. आनी आमकां लोकांनी येवन सांगले नंतर आमकां तें कळ्ळें. बट इट वॉज टू लेट. आनी तेन्नाच आमी जाहीरनाम्या वयले हे मुद्दे काढले. तुम्ही कितें म्हणटात आनी गोवा सुरक्षा मंचाच्या काही लोक गद्दारीक लागून दीपक ढवळीकार पडले म्हणून. दीपक ढवळीकार जो पडलो ते
गोवा सुरक्षा मंचाचे जे काही पदाधिकारी वावरताले ते लास्ट मोमेंटार 4 दीस आमचे बरोबर नाशिल्ले. ते हांगाय नाशिल्ले, फोंडेय नाशिल्ले आनी बिचोलेकूय नाशिल्ले. ते खंय आशिल्ले? तेच तर आज सोदून काडपाची आवश्यकता आसा आनी ते आमी सोदतले. डू यू फील व्हेरी फ्रँकली इज दॅट दिस गव्हर्नमेंट इज स्टेबल? कारण ह्या नंबरांचेर सदांच अटॅक जायत उरतलो. स्टेबिलिटी कितली? 100% तुमकां इंजिनियरिंग खूप बरें कळटा. 100% दीस गव्हर्नमेंट हे सारखे ब्लॉक्स करून ही बिल्डिंग जाल्या सरकाराची. बुनियाद हालतली. ही बुनियाद केल्ली हय सुदीन ढवळीकारान केल्ली आसा. सो घडटा. सुदीन ढवळीकारान आतां बसून बांदिल्ली घरां हय टॅक आसा हय. आनी सो ह्या घराची बुनियाद घडटा. आनी ही बुनियाद 5 वर्सां तशीच उरतली. गोंयचे मायनिंग स्कॅम बरेच कॉम्प्लिकेटेड. आमचे पुलीस सध्या ते उस्तितात. अजून मेरेन तरी ती केस CBIक दिवपाचो विचार केल्लो ना म्हणून मुख्यमंत्री पर्रेकारान मिडियाक क्लियर केला. SITन आपल्याक तपासाचेर रिपोर्ट दिवं दी, मागीर पळोवया म्हणून केस CBIक दिवपाचो मार्ग पर्रेकारान उक्तो दवरला. बऱ्याच तेंपा उपरांत मायनिंग केशींत जबान्यो आनी डॉक्युमेंट एकठांय करपाच्या कामाक SITन नेट धरला. होम मिनिस्ट्री कडेन CBI येना. सेकंडली गव्हर्मेंटान असो डिसिजन घेवन ना, पण देर आर मेनी इश्यूज वीच आर व्हेरी कॉम्प्लेक्स इन द मायनिंग हे. सो वी आर गोईंग टू इट, लुकिंग टू इट. As of now, we are handling it. Let the police give me the report on the issue, then we will take call. मात केस CBIक दिवपाचो पर्याय ताणें उक्तो दवरला. कितें ते SITचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत थारतले. प्रुडंटा खातीर सचिन सुर्लीकार आनी सिनियर विजय तुळशीदास च्यारी. ईद उल फित्र मुस्लिमाचो सगळ्यांत मोठो सण. हें ईद म्हणजेच रमजान ईद. पवित्र रमजानाच्या म्हयन्यांत 30 दिसांचो रोजा पाळ्ळे उपरांत रमजानाच्या शेवटाक ईदाचो चंद्र पळोवन रोजा सोडून मुस्लीम ईद मनयतात. सकाळी नमाजा उपरांत एकामेकाक वेंग मारून परबी दितात. रमजानाचो उपास सोंपलो. पळयात ईद उल फित्र. उजाला हर तरफ, रौनकें हैं मस्जिदों में, नूर फैला हर तरफ. तेरी सुबह से जहां में है उजाला हर तरफ, रौनकें हैं मस्जिदों में, नूर फैला हर तरफ. साथ के हिंदुस्तान के लिए मिलजुल कर काम करने की कोशिश करें. आपस में भाईचारे को बाकी रखें और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें. एक दूसरे को उसके हुकूक और राइट्स को दें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें. तिलावत में मगन सजदाए रब में जबे चार सुखैले इबादत की महक कितनी हसी. आणि आम्ही हे ईदास एक आमचे एक मेळपाचे दीस आणि आम्ही एक मुसलमान भाव आणि उमेदीन हे ईद मनयता. इस्लाम अपने मानने
पास पास इंसान ए माहे रमजान ए माहे रमजान लॉजिक बिहाइंड इट उपास आखो म्हयनो दवरतकूच एक श्रीमंत मनीस आहा रिच मॅन ते रियलायज जाता गरीब मनशाची पोटाची भूक कितें म्हणटा ताका रियलायज जाता आनी तो मागीर कितें करता हे म्हयन्याक जाय ती चॅरिटी करता. अस्सलाम ए माहे रमजान रमजान में भी हमें इबादत की तौफीक रोजेदारों को बनाया राज बरकत का हमें रहमत सब घरों में है मकी सब महीनों में ए माहे कहते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सलामती और सेहत रखे और बुरी नज़र से बचाए और गैरों के तमाम बुरी नीयतों से महफूज फरमाए. रायबंदरा मोटार आनी मोटारसायकलीच्या एक्सिडेंटांत एकलो गेलो. ओल्ड गोवा खोर्लेचो रोहन परब मोटारसायकलीचेर फाटल्यान बशिल्लो. मोटारीन धपको दिलो आनी तो धपके सरशी उदकांत पडलो. न्हंयत तुडुंब भरिल्ल्यान तो बुडून सोंपलो. इतले मजगतीं खणगिणी दर्यांत एकलो नेवीचो स्टुडंट बुडून गेलो. रायबंदरा पाट्यार विचित्र एक्सिडेंट जाला. गेला तो रोहन परब ओल्ड गोवा खोर्लीचो. तो स्कूटरीर फाटल्यान बशिल्लो. गाडयेन स्कूटरीक मोखिल्ल्यान तो उसळून मांडवीन पडलो. फायर ब्रिगेडीन ताची बॉडी वयर काडली. मोटरसायकल चलोवपी सुरेश नायकाक मातसो मार लागला. ताका जीएमसीन घाला. एक मनीस पडलो म्हणून आनी इमिडिएटली कॉलाक गेल्ले थंयच्यान रोखडेच आमी तलार जाले आनी हांगसर कोर्टार येयली. कोर्टार येवन आमी घर मारून पळयलो घराक आमकां तो सापडलो. ना हांव पणजे येतालो ते वयताले ते हेडीक आनी वयल्यान म्हणटा तूं कसो चलता काय वयल्यान तो सांगता स्पिडीन येयला आपूण आनी हाका वाटोवपाक लागून स्लो ब्रेकाचे पांय धरलो आनी तो असो फुड्यान येता तो पळोवन ती हेडीक घेतली बेगीन वचोनी म्हण ते हेडीक ताका पळय जाल्यार हाणें आडल्यान धपको दिलो हाडल्या म्हणजे कोण हांव फुडल्यान दोग जाण बसल्या काय 3 जाण बसले हांवें पळोवंक जाणा. इतल्या मजगती कुंकळे कणगिणी एकलो नेवीचो स्टुडंट बुडलो. नेवीच्या अधिकाऱ्यान ताची बॉडी काडली. कुंकळे पुलीस स्टेशनार कंप्लेन रजिस्टर जाल्या. वाळपय आनी एका एक्सिडेंटान स्विफ्ट गाडी काबार. ड्रायव्हर मोहीन खान ओव्हर स्पिडीन चलयतालो. गाडी झाडाचेर मोखली आनी गाडी भायर शेतान पडली. तो मात बऱ्यान सुटलो. रेल्वे स्टेशनाक पावपाक लागून फूल स्पिडीन ताका बेगीन पावूंक जाय आसला. एक फेरो तेजो ओल्ड गांव बेगीन पावलो आनी फाटल्यान हो लेट जाला म्हणून स्पिडीन गेलो आनी ओवर स्पीड करून भायर गेले. एक्सिडेंट जाल्लो आहा आनी ड्रायव्हर सेफ आसा. ड्रायव्हराक कांयच जावंक ना फक्त गाडी फुल्ली डॅमेज जाल्ली आहा आनी एक झाडाक मारून ती गाडी परती जाल्ली आहा. आउट ऑफ कंट्रोल गेलो. आनी समोर एक मोटरसायकल बायकवालो आयलो तेणे ते भायर घेतले समजा तो आउट ऑफ कंट्रोल जावन भायर गेल्लो आहा. मनीस ओके आहा काय प्रॉब्लेम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.